पोरणे गोंय हे संवसारीक नकाशार फामाद सुवात. ह्या सुवातेचे सरभोंवतणी नितळ दवरप हे थळाव्यांची जबाबदारी आसा. मास्टर प्लान थळाव्यांक मतींत दवरून करपाची गरज आसा म्हण सिद्धेश नाईक उलयला. आर्डिक स्कोआ खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस. Even last few terms, the panchayat was also not very much serious about this. But when we were in panchayat, we had taken a resolution in Gram Sabha, and we had forwarded it to the government, our government also last time. And I feel it's a very serious issue, and government has to address it as soon as possible because of the illegal constructions and other illegal activities. Going on around the places of heritage sites. So I feel government should take up the issue as soon as possible. Ultimately it is our heritage आणि आमची संस्कृती आसा ती आमी टिकोवन दवरपा जाय. आतां ही जर टिकोवन दवरतलो जाल्यार आमी जे सायडीचे जे सरावंडिंग्स आसा ते सदांच क्लीन दवरपाक जाय. आनी त्या हाका लागून मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवा कशें आसा की जेन्ना गोवा म्हणटात तेन्ना ट्युरिस्टांक ओल्ड गोवा पयलो याद जाता. तेकाच लागून मातसो ओल्ड गोवा इज अ ओल्ड गोवा इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लेस ऑन अ टुरिस्ट मॅप ऑफ इंडिया. सो फॉर दॅट वी हॅव टू वर्क हार्ड आनी एक हेरिटेज सायट म्हणून आमी ती अँड इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो इट इज नॉट अ स्मॉल इशू. ताका लागून म्हाका दिसता की दीस हॅज टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली. बेजिकली म्हाका अशें दिसता की कन्सर्न ऑथॉरिटीज जे आसा तांणी पयलीं जे लोकल्स आसा थंयचे किंवा जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा किंवा हेरिटेज एक्टिविस्ट आसा हेंकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तो मास्टर प्लॅन करपाक जाय. आनी ह्या सगळ्या लोकांक लोकल्स मेन म्हणल्यार थंयचे लोकल्स बिकॉज दे नो थंय कितें आसता कितें चलता. हे लोकल्सांक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेतले तेन्नाच म्हाका दिसता हो मास्टर प्लॅन आसा तो सक्सेसफूल.